So we have a ritual. If you do not eat fish, curry, rice with your hand, you're not a go. How was your experience? Super nice. गोडल्ली Prawns or shellfish. असतात पळय. हा वय पंकज तू सगळ्यांक मरे आमच्या व्ह्युअर्सांक रूज हाडटाय. वाव, हे सगळे काजींच्या झाडां आणि कसली कसली झाडां आसा हांगासर. सो गायज आमी आतां येयल्लेली आसा काजू प्लांटेशनात. हांगासर खंय कितें पळयता आसताय पळय आसता पळयता आनी हे पळय काजूचे सगळी गारफा आसा हांगासर. काजी काजी आनीकूय कसली कसली आहा दिसता. गोडुल्यो कितल्यो रे गोडुल्यो मरे ब्रो. बेस्ट लागता ते खावपाक गोडुल्यो. Best सगळं खावपाक. टेस्टी सारख्यो. Best monsoon treat. हय This is sprouted cashews here. The cashews, they separate the nut and the apple. Apple is gone for Feni, Urak, Nira, all this distillation. Nuts are collected, and from that nuts, the bigger the size of the nut is been segregated. So all the big nuts are gotten here with also small nuts, and then they sprout it here. Now since we three were talking, गोडल्ली prawns or shellfish. असतात पळय. So markets usually they all the time. पळयात गायज कितली आसात ती हांगासर काजूची झाडां. एक झाड खंय 35 रुपीज खंय. ते खंय 50% खंय गव्हर्मेंटाक वयता. This today we are having lunch. This is सब्जी में खाएंगे तो फिर वो निकालने के बाद भी वो कैशू वाव बरो हा. यमी. माका तर उचलली. बरो लागता न्हू. So the हा वय पंकज तू सगळ्यांक मरे आमच्या व्ह्युअर्सांक रूज हाडटाय. मीठ मारपाचे मिरसांगी पिठो आणि खावपाचे आणि सायडीक एक उर्राकाची ग्लास आसलो जाल्यार बेस्ट. वेस. come let's done. आणि इट्स अमेझिंग. आणि ह्या काकान आमकां बरे बरे जाग्यार व्हायला. हुकम खंय रे खंयसर रे काका. वय हे पळय. वय हे ल्हान आसतना आमी खूब खाल्ल्या खूब सारखे. Marian come. सॉल्ट सॉल्ट हे पळय मीठ बीठ मारून सारखे. कशे यम्मी. खूप कसली कसली हांगा झाडां आहा न्हू रे हवे. दोनाय वाटेन बरें दिसता पळोवपाकूय. सो गायज आतां आमी पेट्रोल घालपाक येयला. आमचे पेट्रोल सगळे काबार जाल्लेले गाडयेचे. वयस अशें दिसता हेतून उडकी घालूंक कशें. इतले बरें उदीक आहा न्हिदतो मरे हवी सारखे. सो गायज आतां आमी भितर सरता बोंडला. बरोबर बोंडला हो. हय हे बोंडला अजून चालू जावना रे. फुडें आहा ते. आमी पिकनिकेक गेल्ली बोंडला. आमकां स्कुलांतल्यान पिकनिकेक हाडटले. आमच्या टायमार बोंडला व्हरपाक आमकां 50 रुपया घेतलेले. आमच्या टायमार 100 रुपया घेतलेले काय हांगासर पिकनिकेक घेवपाक. अशें दिसता बरें पयस खंयसर तरी आउट ऑफ गोवा गेल्लेल्या भाशेन न्हू रे हवी. वाव पळयात गायज दोनाय वाटेन झाडां जंगल कितले बरें दिसता ते पळयात. सो गायज आमी आतां लंच करपाक गेल्लेले आहा पळय हांगासर बोंडला भितन सारखे. सो पळयात गायज कितें एन्जॉय करता आमी ते. हें जायना रे मच निडेड सारकें न्हू. इम्पॉर्टंट सामकें. इफ जर तुका हें जर तुका तर गरम जाता आनी तो गरम जाता तर हेजी तुका याद येना. हय तर गोंयकार म्हणून. ऑफकोर्स हेज्यानी. ओके सो गायज आयज आतां आमी येयल्लेली आसा लंच करपाक. थाली खावपाक. हाय शी इज वेज. Yes, but she loves to enjoy the veg thali. येस ऑफकोर्स. सो आतां आमी येयल्लेले आसा लंच करपाक. आणि हांगासर कितें म्हणटात रे लोकेशनाक. So this is the restaurant opened by Forest Department of Okay. Bondla. Usually, lot of zoos doesn't have restaurants. So, Okay. so the amazing restaurant serves amazing food. वाव.
आता आम्ही ट्राय करूया जेवण हाडले तुमकां काय सांगया मागीर काय कितें आपले नो आ हय म्हाका भूक लागल्या. भूक लागल्या सारखी भूक लागल्या कडकडीत बांगडो, हा काजूची भाजी. अरे बाबा माझ्या So the menu is planned by me. हा Give me the credits. तुवें केला वाव 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 ओके सो गाईज तुम्ही पोवू शकता हांगासर आमची थाली येयलेली आसा नॉन व्हेज थाली आणि कितली ब्युटिफूल दिसता पळोवपाक पळय तुका रूच येयली आसतली कुरकुरीत बांगडो कुरकुरीत बांगडो, चरचरीत. This मनगणे. आव चानी कितें Wait, I'll do something. I'll do something. काजूची भाजी. काढा काढा रूच सगळे ओके सो गाईज आता हांव ट्राय करता तुमचें जेवण I thought it's a veg food. Let's No, do it. it's still the non-veg. थोडी वेळा Very natural. Oh my God. मनगणे इतले बरे झालं. हात म्हणटा पण हातीन खायना न्हू जेवण कशें आहा जेवण? काय तरी करता खूप बरे आसा रावल्या लोकांची प्लेटी येवपाक. जर वा. माझी प्लेट मागीर सोंपली की लोकांच्या प्लेटीन नुस्तें वा 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 चड बरो हाटे अमेझिंग टेस्ट यू डोंट लायक नो नॉन व्हेज So we have a ritual. If you do not eat fish, curry, rice with your hand, you're not a goat. एक्झॅक्टली I eat with my hand. इफ यू आर नॉट इटिंग विथ युअर हँड्स I'm eating with my hands already since even when I was not a girl. So, only record I'm saying something. Only record I'm saying something. या टेल मी So today we are doing cashew trail या and the cashew in the Mangane. पळय कोण युके बी हा तांकां रूच येतली. कोण आमचे युकेचे भाव भयण आमचे व्हिडिओ पळयता London car. तांकां रोज येतली सारखी आणि गायस पळोवंक शकता तुम्ही खरें सांगता थोडी नंबर वन माझी कोणी व्हिडिओ पळयता पळय So त्यांचे बटाट्याचे कापां एक बडी केल्या खबर आहा ताका रिस्पेक्ट चड बरी केल्या बडी Table. This ही is वेज a थाली coconut Beans, no? Yeah. वेज थाली किती रे मशरूम रे mushroom. हा ओके ओके साग तुझे जेवण जाल्लेले हा जेवण बी जाल्लेलें आहा गायज आनी तुमकां खरें सांगून जेवण सारकें टू गूड लागलेलें बरें आमी जेवण हांगाल्लें बरें आसा आतां आमी वयता काजवाच्या फॅक्टरीन पळोवया थंयसर कितें आहा तें न्हू गा सो गायज आमचें जेवण बिवण जाल्लेलें आसा आनी आमी मातशे वक्तान वयतली काजूच्या फॅक्टरीन आनी हांगासर पळयात गायज काय बरो व्यू आसा तो फूल जंगल 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 सारकी फूल ग्रीनरी आनी तुमकां खबर आसा येता आसतना न्हू आमकां कितल्यो उदकाच्यो अश्यो प्लेसीस दिसल्या पूण तेतूर खंय क्रोकोडायल आहा पळय न्हांवपाक बी कांय गावना वयस सो गायज आतां आमी काजू फॅक्टरीन येयला म्हाका हांगासर कितें म्हणटा तें खबर ना लोकेशनाचें नांवूय खबर ना काय खबर ना आमी डायरेक्ट येयल्या हे पळय हे काजू फॅक्टरीन हे पळय काजवाची मेन फॅक्टरी हांगासर आसा पळयात गायज काजवाच्यो बियो पळयात अरे म्हाज्या बाबा कितल्यो पोटल्यो आसा बाप रे पळयात गायज पळयात म्हाका एक सांग हे कसले मशिनरी म्हणजे काजवाच्यो बियो ज्यो आसता त्यो कटींग करपाचे हे दाखय पळय म्हाका घालून ह्यो काजू आतां काजवाच्यो बियो सोलपाक जाय जाल्यार तेका पहिले पहिले हळद काजू पयलीं बॉयलिंग करता कटिंग जाता ओके कटिंग जाता हा हेतून भितर गेल्या काय ते ऑटोमॅटीक कट जाता आनी भायर सरता हा ओके 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 डायरेक्ट सोमते भायर सरले आता पळय मागीर ते हांगा मनशां आसा ती हांगा हें करता सेपरेट करता सेपरेट करता ओके म्हणजे एक मनशां स्पेशल हेका सेपरेट करपाक सेपरेट
ओके 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 दुसरी पाताची. म्हाका एक सांग एक कितले टेम्परेचराचेर दवरूंक जाय काजी फोडल्यो काय मागीर अरे बाबा माझ्या हो बरो भयंकर गरम आसतलो न्हू 100 डिग्रीजाचे 100 डिग्री 100 डिग्रीजाची 2 डेज आ वयस 2 डेज तुका आमकां दवरून त्यो भाजच्यो पडटा तशें तेजी जे कल्ल आसा पळय वयले हा ते हे मागीर सडटा ते सुट्टा ओके ओके आनी मागीर ते अशें प्रोसेसान रेडी जाता मागीर ते फुडें वयता तर तुजें नांव कितें शेखर शेखर फुल नांव सांग मरे शेखर आनंद हरमलकर हा शेखर आनंद हरमलकर हरमलकर कसो किलो काका हांगासर हांगा रेट आसा तुमकां मागीर दाखय हा रेट दाखयतलो मागीर तुमकां फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू सो मच म्हणूंक सोदता तुवें काय बरें गायड केलें आमकां आयचो दीस तुजो आसलो इट वॉज नायस मिटींग यू गॉड ब्लेस यू बरें करून आनी असोच फुडें सर लायफान आणि प्लीज डू कम फॉर द एक्सपिरियन्स येस अरे म्हाका सांगतले मरे नक्की 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 शुअर Thank you, शुअर देव बरें शुअर करूं. येस ब्रो हाउ वॉज युअर एक्सपिरियन्स रियली गुड इट वॉज नायस येस हाउ वॉज युअर एक्सपिरियन्स Super nice to meet you. Bye bye. बाय बाय